आपापणाचो विचार मारलो तो हेच कंप्लेनां जाली, एसेंब्लीनूय चर्चा जाली आनी हांव तीच पळयतालो हिंगा एसेंब्लीन कितें हें जाता पळय तें. हितून आमचे मोडणेंच आहा कोंकणीन, गोंयचो बेदी भायलो चोर, पूण हिंगा जायना, हिंगा गोंयचेच सगळे दादले कडेन आहा आनी हें स्टार्ट जाता आमचें पळय हें डिस्ट्रक्शनाक. जे फादर बिस्मार्क राजल साकंडांडे हे पळय हे 2014 हे आख्खें हॉल मोडलोलो, तो आमी तांकां प्रेशरायज करून हो बांदलोलो कित्याक ही हेरिटेज सायट आमकां सेफ जाय ना. तो तेन्नाच आमचे वयता आसले हे कोर्टाचे आदेश, कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे हे करून घेतलेले आमी आमी फ्युचर फुडें कितें जातलें पळय तें आमी आमचो विचार मांडलोलो आनी आयज हे सत्य पर्यंत जाता. ह्यो सांगूंक सोदता ज्या पद्दतीन आयज पळय टिका करतात, एकामेकाचेर घालतात, कोणें म्हणटा ह्या डिपार्टमेंटान दिवंक ना, कोणें म्हणटा त्या डिपार्टमेंट दिवना, तें आमकां कांय आयकोपाचें ना. जे योग म्हणटा आपणें आमचो मिनिस्टरूय म्हणटा कित्याक आपणें हिंगा डिमार्केशन केल्ले कडेन आहा, व्हेरी गूड. आमी तेंय मागता मास्टर प्लॅन आतांच न्हू पयलो सोटी आमी ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन मागता आनी तो मास्टर प्लॅनूच जाल्यारूच तेन्नाच आमकां ओल्ड गोवान खूंय कितें प्रोजेक्ट जाय खूंय कितें प्रोजेक्ट नाका तें आमचें जाता. सो इन्स्टेड ऑफ डिस्कसींग ऑल दीस आनी हो इश्यू ईच एंड एवरी इयर 10 वर्सांनी हाडटात, 2 वर्सांनी हाडटात प्रोजेक्ट, मेन फोकस करात आमच्या ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन. जो मास्टर प्लॅन तुमी करात आनी ओल्ड गोवाची जी हेरिटेज सायट आहा ती सांबाळत, हेचेर केस्तां घालून तेजेर पॉयंट आवट करून हें तुमी हें घालनाकात. आनी दुसरें योग सांगूंक सोदता, जी आतां ह्यो स्टेक होल्डरांक तुमी घेतल्यात कॉन्फिडन्सान म्हणटात, पळय स्टेक होल्डरांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेतल्या जायत, पूण स्टेक होल्डरांक तुमचो फ्युचर प्रोग्राम कितें आहा, कोहें कितें जातलें तुमी एक दाखयल्यार आतां दुसरें कोत्तात. सेम लायक सामाप्रसाद स्टेडियमाचेर तुमी हें केलात पळय तसोच हें प्रायवेट एंटिटीक वयतले. सो हितून तुमकां ह्यो 5 वर्सांचे मेवतले सगळीं, पण तेज्या फुडल्या 5 वर्सांक हें पळय आमची नॅचरल ब्युटी आहा, जी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा ती कोणाच्या हातीन पडटली तें मातशें विचार करात. तुमच्या हेका लागून हो पावर तुमचे कडेन आतां आहा म्हणून तुमच्या शॉर्ट टर्म पण लॉंग टर्माक आमच्या फ्युचर जनरेशनाक हें कितें जाय पळय तें. आयज हिंगा एंटिक्स आर्टिफिशियल मेवले, हिंगा जो कॅनन बॉल्स आहा मेवले, जाता सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटीनूय सांगलेल्या कडेन म्हाका हिंगा कोणली मिशनरी यूज केली पळय ती ह्या येतल्या सायटीचेर ज्यो मायनींग मिशनरी यूज करपाची न्हू आनी जायतें हें जाता. पूण म्हजें एकूच म्हणणें, जी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा जे आमचे पळय हितून आहा तेजेर हेचेर विचार करचो, ऑफिसान बसोन फिजिकली येवचें आनी हेचेर पळोवचें बाबा कितें आहा आनी कितें ना पळय तें. आनी मेन म्हणटा पळय तें हें आमकां मास्टर प्लॅन आनी एक पाटी म्हणटा आमकां ओल्ड गोवाक मास्टर प्लॅन जावं आनी मास्टर प्लॅनूच जातोच येतल्यो कॉन्ट्रोवर्सी जावच्यो.